आता खबर विस्तारान वाळपय भलायकी केंद्रार आयतारा किडनी डायलिसीस युनिटाचे भलायकी मंत्री हस्तुकी उक्तावण जाले। गांवांत कशे रितीन उदरगत सोयी मेळच्यो ह्या संदर्भात मुखेलमंत्र्या बरोबर चर्चा केले उपरांत मुखेलमंत्री जाय तशें सहकार्य करता। लोकांचे जिवीत वाटप आपले कर्तव्य आसा। जनतेच्या जिणे कडेन खेळ जावपाक जायना म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। RDX खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। हांव आतां बजेटान कितें येतलें तें सांगूंक शकना। आमचे बजेटान मुख्यमंत्री मांडटा। आमी आमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जायत आसता। आमकां कितें जाय की खेडेगांवांत आनी लोकांच्या दारार आमी आरोग्य सेवा कशी पावूंक शकता। आमचे आहा त्या हॉस्पिटलांत कशें आमी बऱ्यापैकी सोयी सुविधा तुमी आयज पळयलें केन्ना तुमी विचार केल्लो की डायलिसीसची फेसिलिटी आमी वाळपय हाडूंक शकता? आयज हाडली न्ही, पूण हे सगळे मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान म्हाका जे सपोर्ट गावता मुख्यमंत्रीचो त्या सपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान हांव काम करूं शकता। लास्टाक हांव मंत्री त्या खात्याचो, पूण हांवें बी विचार करचो पडटा की खंयचे गोष्टीच्या माध्यमांतल्यान कसो लोकांचो विकास जावंक शकता। आनी हें जेन्ना आमी मुख्यमंत्री कडेन मांडटा, मुख्यमंत्री आमकां सहकार्य करता आनी ताका सँक्शन दिता, कित्याक लास्टाक फायनान्शियल सँक्शन दिवपाक मुख्यमंत्रीन दिवंक जाय। आनी ह्या सगळ्या गोश्टी केल्या। आतां आमी फक्त वाळपय न्हू, वाळपय आमी चालू केल्या आनी लास्टाक खंय कमी जर पडली डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्टर घेवन आमी डॉक्टर थंय उपलब्ध करतले। म्हणजे लोकांची जिवना वांगडा खेळ खेळपाक हांव दिवचो ना। आनी कितें आसा की आमचे डिपार्टमेंट सदां अलर्ट आसूंक जाय, म्हणून आमी कॅम्पाचो प्रोसेस चालू केला। म्हणजे आरोग्य सेवा तुमीच पळयता की कॅम्पाचो हांवें प्रत्येक रिप्रेझेंटेटिव्ह, प्रत्येक सरपंच, प्रत्येक पंच हेजी जबाबदारी आसा की आपल्या लोकांक त्या कॅम्पाक हाडप। आनी ह्या माध्यमांतल्यान हे कॅम्पाचो विशय जाला। तुमी आतां पळयलें डेंटल वॅन पासून, हे डेंटल वॅन हांवें चालू केल्ली तेन्ना हे डेंटल वॅन पासून आमच्या हॉस्पिटलाचो पूर्णपणे उपयोग। हेजे उपरांत फुडल्या आठवड्यान नगरगांवां थंय बी डॉक्टर येतले, डीन येतले, डेंटल कॉलेजचे डीन येतले, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसचो आसतलो। म्हणजे सगळ्या लोकांक सिरियसनस ह्या कॅम्पाचो कित्याक तें तुमकां कळोन येता इतले उपस्थिती डॉक्टरांची पळोवन। आनी मेन म्हणजे कित्याक की आमी तुमी पळयल्यार आतां तुमी सगळे भोंवल्या सगळे तरेतरेचे मेडिसन जे जनरली PHC CHCन गावना ते आमी दिवपाचें आमी ठरयलां। दुसरी गोश्ट सांगता, ऑन रेकॉर्ड सांगता तुमकां की आमी वेगळे फॉर्म्स प्रिंट केले, ग्रीन कलराचे फॉर्म, म्हणजे GMCन तो गेलो ताका ऑटोमॅटिकली प्रायोरिटी ट्रिटमेंट गावतली। आनी ताका जे गोळ्यो लागता, समजा 3 म्हयन्याचो स्टॉक दिलो तो ते फॉर्म घेवन रेजिस्ट्रेशन घेवन हांगा दिल्यार फार्मासिस्टाक हांगा इन्स्ट्रक्शन आमी दिल्लें आसा की ताका टॅबलेट कंटिन्यू करप। आमचें काम कितें? लोकांचें जीवन वाचोवपाक। आमचें काम लोकांक बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा दिवपाक। आनी लोकांचें जीवन वाचोवपाक जर आमकां कितें पावलां घेवंक जाय त्या तरेची पावलां घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। 13 तारखेर आमी मुख्यमंत्रीचे हस्ते आनी युनियन मिनिस्टरचे हस्ते आमी 300-350 कोटीचा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलाचें आमी फावंडेशन घालता। 8 तारखेर आमी मुख्यमंत्रीचे हस्ते मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्सीस आमी लॉन्च करता। एसेंब्लीचे पयलीं 13 तारखे पयलीं आमी कार्डियाक ॲम्ब्युलन्सीस लॉन्च करता। आनी ह्या तरेचो विकास आमी करता। नॉर्थ गोवा आयुष नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुष नॉर्थ गोवा ह्या 2 म्हयन्या भितर तेजें फावंडेशन घालपाचो आमचो प्रोसेस चालू आहा। कॅबिनेटीक आतां नोट येतलो, जमनीचो कितें तरी विशय आसलो थंय 500 कोटीचो प्रोजेक्ट येतलो। तेजे भायर जें कितें आमी करूं शकता, GMCन गॅस्ट्रो डिपार्टमेंटाची गरज आहा। रिजनल कॅन्सर सेंटर, कॅन्सरा खातीर तुमकां सगळ्यांक अनुभव आहा, लोक धडपडटा बॉम्बे वचून ट्रिटमेंट घेवपाक। 75 crores गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमकां दिल्ले आसा आनी ह्या दोनूय प्रकल्पाक पयले इन्स्टॉलमेंट आमचे कडेन पावला। बेगिना बेगीन हे सगळे गोश्टी आमी मार्गार लायतले। आनी मेन म्हणजे कित्याक जर सांखळी टू वाळपय आमी कार्डिओलॉजीचे ॲम्ब्युलन्स, कार्डियाक ॲम्ब्युलन्स दवरले, पणजे दवरले, वास्को दवरले, मडगांव, केपें आनी काणकोणचे मदीं दवरले, म्हणजे खंय तरी PHC कडेन दवरचें पडटलें।